नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळय आयच्यो खबरो। आयज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना आदी पत्रकारांकडे उलयतना हे सत्र विजयोत्सव आणि राष्ट्रगौरवाचे जावन आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांच्या यशस्वी अंतराळ मोहीम आणि ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाचो संदर्भ घेवन ते उलयताले। तशेंच साबार खासदारांक आवाहन करतना दलहितान मत जुळना जाल्यार उपकारता, पण देशा हितान सगळ्यांचे एकमत जावप गरजेचे अशें सांगून हे संसदेचे सत्राचे कामकाज बरे भशेन करचे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी उलो मारलो। राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। आयज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरवेकूच शुभांशु शुक्ला हांची अंतराळ मोहीम ऑपरेशन सिंदूर तशेंच अहमदाबाद हांगा जाल्ल्या विमान दुर्घटनेन सभाघराचें लक्ष ओडलें। कामकाज सुरू जायना फुडें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदुराचेर चर्चेची मागणी करत बोवाळ घालपाक सुरवात केली। सत्ताधारी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाचें मान्य केल्या उपरांत लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बोवाळ सुरूच दवरिल्ल्यान लोकसभेचें कामकाज आदी 12 वरां मेरेन, उपरांत 2 वरां मेरेन आणि मागीर परत एकदा 4 वरां मेरेन स्थगीत जालें। राज्यसभेंत अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी 5 नव्या खासदारांक सोपूत दिले उपरांत अहमदाबाद विमान दुर्घटनेन तशेंच पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या लोकांक आर्गां ओंपली। आयच्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची लेगीत सुरवात जाल्या। राष्ट्रगीत जाल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रश्नोत्तराच्या वराक सुरवात केली। विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी कामकाजान आडमेळी हाडपाचो यत्न करून लेगीत सभापतींनी कामकाज मुखार व्हेलें। नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी हावसिंग बोर्डा संबंधी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय हावसिंग बोर्ड अंतर्गत पेडण्या सवलतीच्या दरांत घरां बांदून दितले, तशेंच प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत गरजेवंतांक घरां सोदपा खातीर परत सर्वेक्षण करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। तशेंच ह्या येवजणे अंतर्गत अजून मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांत 240 घरां बांदून दिल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। हाच्या व्यतिरिक्त अटल आश्रा योजना फॉर द ओबीसी फॉर द एससी ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही स्कीम आम्ही इम्प्लिमेंट करता। त्या स्किमीच्या अंतर्गतूय बी घर बांधपा खातीर 3 लाख रुपया आम्ही दिता। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बनानूय आणि रुरलानूय आसा। डायरेक्ट बँकेतल्यान जे फॉर्म भरता तांकां सबसिडी बी 2.5 लाखाची पर्यंत सबसिडी जी आपण ही मेळटा। ही घरांच्या व्यतिरिक्त जे कोण फ्लॅट घेता ताकाय मेळटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत। म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी 4 कोटी घरां बांदता म्हणून सांगल्या पळय ती देशभर अशा पद्धतीची घरां बांदीत आसा। गोंयकारांक तेजो पयलीं जेन्ना 11चो सर्वे घेतलेलो त्या 11च्या सर्वे 2011च्या सर्वेनुसार व्हेरी फ्यू पीपल वेर एलिजिबल इन द स्टेट ऑफ गोवा। आम्ही परत मागला आता रिसर्वे करून घरां जी आसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या स्किमी खातीर घरां आमची रिकमेंड जावची। उरता उरलो प्रश्न हावसिंग बोर्ड। हावसिंग बोर्डान जो आत्ता सांगला की हांवेन म्हज्या बजेटात इट इज एन एफोर्डेबल हावसिंग फॉर द गोंयकार हे आम्ही जे आसा पळय ही इम्प्लिमेंट करतले आणि त्याच्या खातीर जागा एक्वायर करपाक ऑलमोस्ट आम्ही पेडण्यान आता ऑलरेडी कलेक्टराकडे मूवय केला। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी गोंय विधानसभेत दाबोळे विमानतळाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना
मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मोपा तशेंच दाबोळी विमानतळाचेर सध्या 50 ते 55 विमानां दर एक दिसा उड्डाण घेता अशें सांगून दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना आनी फुडारान ह्या विमानतळाचेर येरादारी वाडटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें। तशेंच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालया कडेन गोंय ते लंडन गेटवेक मजगतीची एअर इंडिया विमान सेवा बंद जाल्ले बद्दल स्पश्टीकरण मागतले अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। गोंयांत ऑन एन एवरेज म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लायट्स ह्यो येताल्यो आनी तितक्योच फ्लायट्स वयताल्यो डेली मोपा जावच्या पयलीं एप्रॉक्सिमेटली 50 to 55 हाज्या मदीं आशिल्ल्यो म्हणजे 55 फ्लायट्स आयल्यो काय 55 फ्लायट्स गेल्यो। आत्ता तो आंकडो जो आसा स्पीकर सर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्टाचेर म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही 50 to 51 फ्लायट्स येता दाबोली एअरपोर्ट येता आनी वता आनी तितक्योच फ्लायट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लायट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आनी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता। हे जर फिगर पळयत जाल्यार स्पीकर सर हार्डली म्हणजे रुटीन जी फ्लायट्स पयली आसले पळय न्ही तितूर हांव म्हणजे नंबर वायज जर पळयतालो जाल्यार जवळपास 90 to 100 फ्लायट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत। ऑक्टोबर 2024 हाज्या उपरांत एक सुद्धा फ्लायट म्हणजे फाटल्या आमच्या सेशनाच्या उपरांत एक सुद्धा फ्लायट जी आहा पळय न्ही उलट दाबोली वयल्यान मोपाचेर येवंक ना। मोपाचेर येयल्ली 2 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही हांच्यांनी थंय वचप प्रिफर केलें। शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो हांणी शापोरा किल्ल्याच्या संवर्धना विशीं जाप दितना गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर म्हत्वाची आशिल्ल्या शापोरा किल्ल्याचे संवर्धन आनी उदरगती खातीर सरकार गंभीर पावलां उबारता अशी गवाय पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। तशेंच सरकार येणावळ वाडोवपाच्या हेतान ह्या किल्ल्याचे प्रवेश शुल्क लागू करतले तशेंच बेकायदेशीर गाडे काडटले आनी फुडल्या म्हयन्या मेरेन किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम सुरू करतले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी मुखार सांगलें। Shapura Fort is a protected monument of this department. आणि ह्या फोर्टाचेर आमी आयजच न्हय तर सरकार खूब ताचेर हें आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आनी ताचेर हजारांनी लोकांची ये जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना असे काय ना 5,77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal. 5.77 crores worth. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी गोंय विधानसभेच्या पयल्या दिसा कृषी महाविद्यालयाच्या कृषी अभ्यासक्रम पुराय करून लेगीत कृषी विभागाच्या पदा खातीर अर्ज करूंक शकनाशिल्ल्याची विशीं सुमार 200 आदल्या विद्यार्थ्यांचो मुद्दो उबारलो। ह्या महाविद्यालयाक मान्यताय प्राप्त संस्था म्हूण वळख नाशिल्ल्यान आदल्या विद्यार्थ्यांक त्रास सोंसचो पडटा अशें युरी आलेमाव हांणी ह्या वेळार सांगलें। मान्यता प्रक्रिया सुरू असताना गोंय सरकारान महाविद्यालयाचो ताबो घेतलो पण विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केल्ल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाक मान्यताय मेळोवन दिवपा खातीर कांयच उपाय केले नात असो आरोप आलेमाव हांणी केलो। The attention of the House is drawn to the plight of around 200 ex-students of Don Bosco College of Agriculture, Sulkodna, who have completed their courses in agriculture but are not in a position to apply for vacancies and posts advertised by the State Department of Agriculture, as the college is not considered as an accredited institution. There was a takeover of the college by the College of Agriculture by the government of Goa, and the process of accreditation was in progress. The government protected the interest of the teaching and non-teaching staff, but failed to take any measures to provide recognition to the academic program completed by the students. I urge the government to examine the matter and provide the necessary relief to the 200 former students of the College of Agriculture by providing the required relaxation to the post advertised by Government of Goa. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन गोंय सरकाराच्या सेवेत कामाक आशिल्ल्या 3000 डेली वेज कामगारां विशीं सरकारान घेतिल्लो म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केलो। गोंय सरकार फुडारान डेली वेज पदांचेर पुरायपणान बंदी घालता अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केली। तशेंच सध्या तरेकवार नगरपालिकांनी आनी हेर सरकारी कार्यालयांनी सेवेत आशिल्ल्या साबार डेली वेज कामगारांक
सरकार तात्पुरतो दर्जो दितले आणि 1 ऑगस्ट सावन तांच्या वेतनांत वाढ लागू जातली अशें जाहीर केले. The formulation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025. हातूंतल्यान those who are daily workers आशिल्ले, ओके, हे सगळे daily workers हांकां आमी temporary status दिता, including specially the cleaner, helper, laborer, guard, watchman, MTS, sweeper, सगळे equivalent staff जो daily wages in the government आणि government autonomous corporation, government bodies किंवा even though in the municipalities, या सगळ्या जणांक ग्रॉस रिम्युनरेशन ऑफ द 21,800 प्लस द एम्प्लॉई EPF इज 1,950, एम्प्लॉई EPF 1,850, नेट पे तांकां अप्रॉक्सिमेटली 20,000 मेळटलो. LDC, क्लॅरिकल स्टाफ, ड्रायव्हर कम इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, पंप ऑपरेटर, मशिनरीज, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटर्स या सगळ्या जणांक 26,800 ग्रॉस रेम्युनरेशन, 1,950 एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉई EPF 1,800. Gross salary will be the 2,500. हाजो आमी फ्रॉम द 1st of August तांकां हाजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो, बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली ताका हे मेळटले, बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली. म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना, ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली. इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.